ऑल गोवा पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स युनियनाचे आज आमचे सगळे मेंबर्स हांगा आसा. बेसिकली तुमकां खबर आसतलें की गोंयच्या गव्हर्मेंट जी स्कुलां हायस्कूल्स, मिडल हायस्कूल एंड हायस्कुलान हे आमचे इंस्ट्रक्टर काम करता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सर्व शिक्षा अभियान ही जी स्कीम असते त्याच्या अंडर हे पयलीं आसलें आणि आता ती स्कीम एज अ समग्र शिक्षा अभियान ह्या नावात आता ती परत रिइंट्रोड्यूस जाल्ली आसा. 2011-12 ह्या दरम्यान हेंका ह्या सेवेन घेतले आणि आता 8 वर्सां जाली. अजून त्यांचे रेग्युलरायझेशन म्हणटा ते जावंक ना. आणि दुसरो मुद्दो म्हणजे त्यांचो पगार आसा तो सामको थोडो आणि त्यांचे काम आसा जरी ते पार्ट टाइम म्हटले जाल्यार ते फुल टाइम टीचर म्हणून सगळे आपली सेवा दिता. आणि तुमकां खबरच आसतलें की सरकारची एक टर्म सरकार यूज करता. तुमकां डबल पार्ट टाइम टीचरीचो इश्यू तुमकां खबर आसतलो. आता डबल पार्ट टाइम अशें म्हणटा आणि हांकां फुल टाइम हांकां सगळे राबोवन घेता आणि पगार आसा तो हार्डली त्यांचो आता सामको म्हणजे 16,000 तांकां आता सध्या मेळटा. तो सुद्धा फायट करून त्यांचो जाल्लो आसा. फाटल्या असेंब्लीन ते परत कंटिन्युअस सरकाराकडे जेन्ना तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें, मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकराक ते जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तांकां अश्युरन्स दिले की फाटले 2018 सप्टेंबर म्हटल्यार त्यांच्या ह्या विशयाक तुमकां आपूण रेग्युलरायज करपाक तुमची डिमांड आसा ते फुलफील करतलो. आणि अचानक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सीएम बरो ना जाल्लो कारणान आज त्यांचो विषय थंयच धगाक पडलेलो आसा. मेळचें पडटलें तुमकां. सो आमी सीएमाक अपॉइंटमेंट मागले, मेल केली आणि बिफोर 20th आमकां ती अपॉइंटमेंट दिवची. आमचे जे कितें गाराणें आसा ते तुमकां सांगचें आणि तुमी ते आयकून घेवचें म्हणून अपॉइंटमेंट मागली. आयज पर्यंत दिवना, आमकां मेळोपूय जावना. मे बी ते बरें ना, पूण बाकीची कामां करतात तशें आमचे जे एकूच फायलीचे आसा ते करपाक जाता. कारण आज गोवा गव्हर्मेंट कितलेच इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डेव्हलपमेंट म्हणटा, कितलेच क्रोर्स ऑफ रुपीज मोडटा. आमच्या खातीर जर 5 करोड किंवा 6 करोड जर दवरले जाल्यार आमचे लायफ जावन वयतले. सो भुरग्यांचे शिक्षण आसा सगळे कशें सर्वायव करप. सगळ्यांचे फाटीं जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायनासलो तेन्ना भुरगे थोडे म्हणटाले सुसायड करपाची परिस्थिती आयल्या. कांयच जायना आतां. कशें म्हणून एडमिशन भुरग्यांचे कशें करतलो, युनिफॉर्म भुरग्यांक कशें शिक्षण दितले हे कांयच कळना. म्हणून आमी परत एकदा सरकाराक आव्हान करता की जे अलायन्स पार्टनर आसा सुदीन ढवळीकर किंवा विजय सरदेसाय आणि सीएमा मार्यान उलोवन ते आमचो जो विशय आसा तो येणाऱ्या असेंब्ली पर्यंत स्टॉप करचो. सरकाराक आनी एक विनंती आसा की एज अ टीचर म्हणून आमकां कळटा आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमी काय करपाक जायना म्हणून. पूण जर सरकार जर आमकां पळयनात जाल्यार इतलेंच मागता की सरकारान आमकां रस्त्यार येवपाक भाग पाडचें न्ही. कारण आमचे जे रायट आसा आमी जर सुखीच ना, आमी जर फ्युचरूच आमचें डार्क फुडें आसा जाल्यार आमी कितें करतले. आमकां जे हायस्कुलान वयता डेली टेन्शन आमकां कितें जातलें जॉबाचें, कितें जातलें. 12 वर्ची भुरगीं किंवा 12 वर्ची शिकलेले भुरगे आयज सेटल जाले लायफान आनी आमी एक टीचर आनी 16,000 काम करता गोंयच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान. लज दिसता आमकां सांगना आमी कोणाक पेमेंट कितलो आसा. तरी सुद्दां ह्या सरकाराक म्हाजी परत एकदा विनंती आसा की स्पेशली ऑनरेबल सीएम, कारण तांकां एज्युकेशन म्हणजे तेंच्या आवडीचें खातें म्हणटात ते. जाल्यार आमी बी एज्युकेशन घेतलां, आमी कशें एज्युकेशन घेतलां, ही डिग्री कशी म्हणजे मेळयल्या ते आमकांच खबर आहा. एक टायमाचें जेवण किंवा कितें पॉकेट मनी करून आमी हे सगळें शिक्षण घेतलां आनी आयज आमी शिक्षण घेवनूय आमच्या भुरग्यांक शिकयता. आनी आमी भुरग्यांक कितें सांगतले, शिकून हेच मेळटा अशें पार्ट टायमूच जॉब करप काय कितें. सो सरकारा कडेन परत एकदा विनंती आसा, येता त्या 10 ते 8 दिसां भितर हो कोड लागचे पयलीं आमचो जो प्रॉब्लेम आसा तो आमचो जो इश्यू आसा तो हो सॉल्व करचो.